तारापूर सरवर्ण या पंचायत क्षेत्रात जी आयज नवीन पंचायत बिल्डिंग बांधकाम चालू आसा हेचे फाउंडेशन आमी एक 4-5 महिना पयलीं घातलेले आनी आयज ते बांधकाम पूर्णत्वाक येता आसतना ह्या वास्तूचे इन्स्पेक्शन करपाक लागून आमी हांगासर येयल्ले। आमच्या बरोबर पंचायत सेक्रेटरी महादेव नायक आसात, तशेंच ज्ञानेश्वर बाले पंच मेंबर आसात आनी कॉन्ट्रॅक्टर आरीफ आमकां कामाचो दर्जो कसो आहा हें जाणून घेवपाक लागून हांव येयल्लो आसा। आनी कामाचे स्वरूप जर पळयलें जाल्यार एकंदरीत दर्जो कामाचो जो आहा तेणें बरो मेनटेन केल्लो आसा। फुडलें उर्वरीत काम जें आसा प्लास्टर करपाचें आसा, प्लंबींग आहा, फ्लोरींग आसा आनी उर्वरीत जें काम आसा तें बेगींतल्या बेगीन करपाक लागून कॉन्ट्रॅक्टराक इन्स्ट्रक्शनूय दिल्लें आसा। वयलो जो भाग आसतलो म्हणजे जो स्लॅब आसा वो स्लॅब उक्तो उरोंक जायना आनी थंयसर कितें तरी एक वॉल ह्या स्वरुपाचो एक प्रोजेक्ट करपाक जाय। हेका लागून आमचे प्रोजेक्ट जो करपाक जाय हेजेरूय विचार चालू आसा। पंचायत सचिवा कडेन आमी सांगलां की हो जो प्रोजेक्ट करपाक जाय दुसरो तो प्रोजेक्ट आमी RDA किंवा डायरेक्टर ऑफ पंचायत ह्या फंडांसून आमकां हो करपाक जाय। तर एकंदरीत जे कामाचे काम जशें चल्लेलें आसा म्हाका दिसता हे काम बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट करपाक लागून आरीफ काम करता आनी कामाचें स्वरूपूय बरें आसा, दर्जोय बरो आसा म्हणून हे बिल्डींग बेगींतल्या बेगीन आमी कंप्लीट करपाचो प्रयत्न करता। कितके जो कॉस्ट 50 लाख रुपया खर्च करून ह्या कामाचो एस्टिमेट जाल्लो आनी जो एक्स्ट्रा समजा कितें फंड लागतलो तो आमी पंचायत फंडांसून घालपाक जाय।